तो गटार गेला ते कोण आहे तर आज पावसा सगळे रोड पाईप मध्ये ते घालपात आशिल्ले प्रॉब्लम आहे हें पळय पायपलायन वयल्या हें लोकल ऑब्जेक्शन आसतना हेणी भायर जबरदस्ती पायपलायन अशी घातल्या पायप घालून कोणाकूय उदक मेळटा आमकां कांय प्रॉब्लम ना हें पायपलायन एक्चुली गेल्या खंय करतलीं लोकां हे टांकये तर उदक व्हरतले हे पळय शॉर्टकट आहा ते कुट्टाळे पावले इतली लांब वचपाक गरज ना हेंकां पयशे मोडपाक नाका हेंकां देसपेस जाता म्हूण हेंच्यांनी सवय पडटा अशें कोणा सांकवाळकार कोणा खबर घेयना म्हूण तांकां खबर आसा म्हणटा आमगे गांवच्यान तेंच्यान पायपलायन वयल्या घालतना वयर आडयल्ली मागीर कितले एक 10-15 दीस कितें बंद उरली परतेन हांव हांगा आसतना तेंगेलो एलिनाल PA येयलो तो सांगता तुमी घाला मरे तें तुमी घाला मरे अरे कोण सांग तुका हांव सांग न्हू तूं घाल म्हणून PA कोण रे हांव म्हणटा PA कोण PA जालें म्हणजे तूं म्हणलें मिनिस्टरांक की व्हडलें जालें हांव सांगता तूं कर गांव वाट लावन सोडलें मरे केलें तें बरें आसा पायपलायन घातली हे पळय हांगाच हिंग दाखयता पायपलायन घातल्या आनीक तें व्हाळाची पोंदच्यान तेणें पायप पास केला व्हाळाक उदक तें अडवता इतलो गॅप आसा पळयला रे गांवचे तुमी पळयलें रे हें उदक कशें कट जातलें तें म्हाका सांगा केबल बी कट जाला खंयचो केबल नंबर 4, 5 आणि 6 तेंच्या मेंबरांनी येवन आमकां पंचायतीन कंप्लेंट केल्या की अशी जे डिगींग पायपलायना लागून ते PW डिपार्टमेंटान डिगींग केल्ल्या आनी ते सगळे आतां पावस एक म्हयनो पावस पावतले पावस स्टार्ट जातले म्हणल्यार कितें करतले सगळे आतां जे गटर आशिल्ले सगळे ब्लॉक जाल्ले पळोवपाक गेले तुमकां जाल्यार पळोवपाक जाता वयल्यान जेन्ना आमी सिंदोळी देंवता सांकवाळ भितर देवपाक उपासनगराच्यान सायडीच्यान तेंच्यांनी जे पायपलायनाचे कामां केल्ल्या तेंच्यांनी पयलीं आमी सद्या पंचायतीन आमकां पयलीं स्टार्टींग कंप्लेंट येयल्या की आमी बंद करपाक तेंकां ऑर्डर दिल्ली नोटीस धाडलेले तेंकां बंद करना जाल्यार आमी तेंकां परमिशन दिल्लें तर रिवोक करपाचें म्हणून पण मागीर तेंच्यांनी सांगलें आपूण सगळें करून दिता म्हणपाक आतां पळोवपाक गेल्यार आतां आमी पळयलें की एकूय काम तेंच्यांनी सांगलें तशें करूंकूच ना आनी सगळें डिगींग करून जाल्यार पायपलायन घातला आनी सगळे जे गटर आशिल्ले पळय सायडीन सगळे फूल जाल्ले पॅक केल्ले ते गटर सुद्दां करून ना वयल्यान रोड ते डिगींग केला मदीं रोड सगळे न्यू टारींग केल्ले तेय गेले वयल्यान आतां गटर ना आतां पावस आतां एक म्हयनो पावस स्टार्ट जातलो पावस स्टार्ट जाता मागीर उदक वयतलें खंय मागीर लोकांचे प्रॉब्लेम येतले लोक आमचे फुडें तेका लागून आमी आतां सद्या आमी डिसिजन घेतला की आमी ऑलरेडी जे डिपार्टमेंट आहा कितें आमकां हें लागना जे डिपार्टमेंट आहा तांकां सगळें आमी आयज हांव सेक्रेटरी येयला पंच येयला सगळे येयला आनी आमी तांकां सगळें इन्फॉर्म केलां फाल्यां आमचें ब्लेम नाका की गांवच्या लोकांचे आमचे ब्लेम नाका की आमकां लागून हे प्रॉब्लेम लोक फेस जाता म्हणून ताका आमी आमचे डिसिजन ऑलरेडी घेतला आनी आमी सगळे एवरी डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केल्ले सो ते मागीर पळय डिपार्टमेंट तेंच्यांनी इन्क्वायरी बसून आनी करून कितें बिकॉज पावसा पयलीं हें जावपा जाय काम आमकां फाल्यां सरपंचाचे आनी पंच मेंबराचे ब्लेम जाल्ले नाका